जेजू योदुयो बाबा भयणी सोरुग्यो 바덕 암시 가루교 성살 속으로 부르교 대도 발상 몰방교 우주 부르 소리교 뭉샷 소로 바다교 뭉샷 미와 몰라도 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी 아멘. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. भाव भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो हो दीस आनी मागीर मोगाचो येवकार हे मिसाक आयज हे मिसांत वांटो घेतना सोंपून गेल्ल्या आमच्या याज्ञीक भाव फादर कोन्सिसांव सिल्वा हाचे बसत आमी मागता. सर्गीच्या बापान ताका आपले शांतींत आपल्या सर्गीच्या वैभवांत वांटो घेवंक मागतना फ्रेजियर रोड्रिगीस आनी सिंथिया फेर्नांदीस आपलो वाडदीस समारंभात हे आमच्या भाव भयणांक कुडी आत्म्यांची भलायकी आमी मागुया. तशेंच आज आमची केरांत वाठारांतलीं भाव भयणां भाग्योन फ्रांसीस शेवेराची परब तांच्या कपेलांत करतात. भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा भाशेन केरांत वाठारांतल्या लोकांक उर्बेन आपल्या उतरांतल्यान आनी जिवितांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक आनी फ्रांसीस शेवेरा भाशेन जेजूच्या मोगान तांची आनी आमची काळजां लासो म्हूण हे मिसांत मागुया. हांव पातकी सर्वोद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, सगळ्यांक सांगता मनाची चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट जावन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. सौभाग्यान सदांच कुवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumyaka kutko, sumyaka kutko, Wisaka kutko, Wisaka kutko, sumyaka kutko, sumyaka kutko. प्रार्थूया. सर्पद्वेदार देवा, उजवाडाच्या बापा, तुजे मोहिमेचो पोरजोळ आमच्याय काळजांनी उदेवसो कर आनी रातचो सगलो काळोख पयस करून तुज्या एकल्याच पुताच्या येण्या वरवीं आमी उजवाडाची भुरगीं म्हूण दिश्टी पडोशें कर. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. उज्या सारको एलिजा प्रवादी उठलो, आकट्या सारकी ताजीं उतरां. ताणेंच तांकां भूक हाडली आनी क्रोधान तांचो भस्म केलो. देवाच्या नांवान ताणें स्वर्ग बंद दवरलो
तशेंच 3 पावटी वयर तान उजो देंवयलो. एलिजा, तुज्या विजमितांनी तूं कितलो मोहिमेवंत, तुजे भाशेन आनी कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जायत. उज्याच्या गोड्याचे गाडयेन उज्याच्या भोंवऱ्यान तुका वयर व्हेलो. देवाची श्रोन पडच्या आदींच ती पालोवच्याक. आपल्या भुरग्यां वाटेन आवय बापायचीं काळजां ओडून व्हरच्याक आनी जाकोबाचीं कुळां नव्यान स्थापच्याक. तुका नेमलेल्या काळार तयार केलोलो म्हूण बरयलेलें आसलें. तुका देखला आनी तुजी इश्टागत जोडून मरून गेल्यान तीं सगळीं सुभागी. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जाबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. सगळीं म्हणया, तुज्या मुखामळाचो पोरजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवळी, तर आयक आमकां. तुज्या मुखामळाचो पोरजोड फकत तुजें बळ उक्तेपणी दाखय. जाबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमी प्रातून मागता. आमचेशी परतून ये. सर्गार तान नदर मार. हे तुजे दाग वेळीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलेले दाग वेळीक बाळगून सांबाळ. जाबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्याक बसलेल्या पुरुशांचेर, तुवें बोलीस केल्ल्या मनशांचेर सदांच तुजो हात दवर. आनी कदींच तुजे सोडशिलीं आमी कडसरून वेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. जाबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें दारण पडयतलें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमची सवय असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. दोंगरा वेले देऊन येता आसतना शिसांनी जेजू कडेन विचारले, एलिजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? ताणें जाप दिली, एलिजा येतलो खरो आनी सगळें थाऱ्यार घालतलो. पूण एलिजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी ताणें ताका वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशेंच ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुतानूय तांच्या हातांतल्यान जायतें सोंसचें आसा. तेन्ना जुआंव बातिस्ताचे विशीं जेजू उलयता म्हूण शीस समजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Pokornie तुका Chrysta. भयणी भावनो, आज आमी आमचे कसलेय धंद्यांत कसलेय शिकपांत आसा. आमचे तरणाट्यांक वा आमचे बिझनेसमॅन हांकां सांगता, कीप फोकस्ड. ध्यान मन लावन फुडें वच. डोंट गेट डिस्ट्रॅक्टेड. आमची नदर तर एकेच वाटेन ना जाल्यार आमी घुसपा गोंदळाक सांपडटा. So the key word, especially at the end of the second week of Advent, is keep focused. तुमचें मन मुखार दवरात.
सासनीक जिविताची खात्री घेवन देवाचो पूत आमचे मदें येता आनी खरो संतोष जेजू हाडटा. हो संतोष घेवंक आमची मनां काळजां जागी जावंक जाय. सोंपेपणी मनीस आज गेट डिस्ट्रॅक्टेड. जायते तरेचे राटावळींनी आमी बुडून आसा आनी ह्या नातालांत पुरान जायते फावटी आमचें मन भायल्या वस्तूंचेर आसूंक शकता. आनी देखूनच पवित्र सभा आमकां आपयता आमचें मन तोखता तसले वस्तूंचेर दवर, सासनीक जिविताचेर दवर आनी जेजू हाडटा तो संतोष आमचे काळजांनी आमी सांबाळूं. जुदेव लोकां मदें अशें मन आसलें एलिजा परतून येतलो. तुमी पयले वाचपांत काय बरे भाशेन आयकलां सिराकाच्या पुस्तकांत एलिजा विशीं. उज्या सारको एलिजा प्रवादी उठलो आनी वयर गेलो. आकट्या सारकी ताची उतरां. ताणेंच तांकां बूक हाडली आनी क्रोधान तांचो भस्म केलो. देवाच्या नांवान ताणें स्वर्ग बंद दवरलो. तशेंच 3 फावटी वयतान उजो दिवं वयलो. एलिजा तुज्या विजमितांनी तूं कितलो मोहिमेवंत. जुदी लोकां मदें अशें आसलें एलिजा पोत्तो येतलो आनी सगळें ताऱ्यार घालतलो. देखून शीश जेजू लागीं विचारतात एलिजा पोत्तो येतलो न्ही. आनी जेजू म्हणटा एलिजा आयलो आनी ताका तांणी मानून घेतलो ना. देवान भासायलोलो प्रवादी आपल्या पुताची वाट तयार करूंक स्नान दातार जुवांव आयलो. तो उंटाचे लोंयेचेर न्हेसतालो, रानवटी मोव खातालो, दोणवण प्राचीत करूंक लोकांक आपयतालो. ते तांकां मानलें ना. ताणें म्हळें काल तुमी आयकलां ते भशेन ताचे देंवचार बसला. तो प्रवादी जावंक जायना आनी ताणें ताका भायर आयलो. न्हूच ताका भायर आयलो ताणें ताका जिवेशी मारतच ते खुशाल जाले. हेरोद ताका जिवेशी मारता बुडकुणीत आसतना. They had lost their focus on Messiah. देवाचो पूत येतलो. देखून जेजू म्हणटा मनशाचो पूत येतलो आनी ताचे हिशोबीन तेंच करतले ते. वाट पळोवन पळोवन सोरमुंडाराची तांकां एके भशेन वाज आयली आनी सोरमुंडार आयलो तेन्ना ताणें ताका मानून घेतलो ना. देखून भाग्यन हांव आपले पयलेच आवेस्वरांत प्रोलोग हातून म्हणटा तो तांचेच मदें आयलो आनी ताणें ताका मानून घेतलो ना. आपल्या मदें तो आयलो. बट दे हॅड लॉस्ट the sight of the Messiah. They even forgot the promises made by the prophets that God would send at the appropriate time Messiah. भाव भयणीनो, जायते फावटी अशेंच आमचेय सवेन घडूं येता जेन्ना आमी इतलीं राटावळींनी बुडून आसता. नातालां येवन रोखडींच वयतलीं आमकां खबर पुराय नासची ना. केन्ना जेन्ना आमी सगळे तरेच्या वावरांत बुडिल्लीं आसा. हे दुसरें सातोळें सोंपयतना पवित्र सभा आमकां एक एकल्याक आपयता उजवाडाची मनशां कशीं आमी जियो. आमकां आपयता सोरवुंडाराचेर आमचें ध्यान मोन लावंक. आपयता आमच्या मना काळजाची तयारी करून आमच्या काळजाची दारां उक्तीं करून ताका आमचे मदें घेवंक. तर हीच कृपा आयज हे मिसांत आमकां सगल्यांक मागून घेवया. Betone velar gayon gauya C38 Tukats Papa page 44 C38 page 44.
मोचे हाते मोचे पायगे स्वीकार कोरागा कोशे तू समोइमो por Gudsguru Shuko Bolso Gnadiu Dukas Baba Sur Moshe Dita Duka Ekane Dukas Baba Sur Moshe Duše se भयणी भावांनी आमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सेवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. मोगाल बापा सगळे काळजान तुजी भोक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां उदीक उदीक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय पोबारतां. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा सर्पद्वेदार आनी शास्त्रांचे देवा सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो तो किरकोळ मनचेपण घेवन पयलेच फावट आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता ते तुवें भासयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां सगळें देवदूतां आनी भक्तां सांगायती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स.
नवे आनी शासनीक करोराचे हें रोगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगुटुया. Gesù melo, Gesù ci vonsalo, Gesù nove anetolo. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार यो आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराक प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो दवरून मेरेंत आमचो सोंपून गेल्लो पादविकारांतलो फादर कंसी सांवसील आनी सोंपून गेल्ले सगळे भाव भयणां तुज्या राज्यांत वांटो दी म्हूण आमी मागता. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची तुज्या पुता जेजूच्या येण्याची परबेक तयारी करतल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसांत आंटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दमृत आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक Amen. जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आतां बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचो बापा स्वर्गीचो तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं तूं आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताणलेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतूतलीं आमकां निवार. सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातक्यांतली सुटय आनी सुराकांतांतली वाटाय कित्याक की पृथ्वी आनीक मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन उतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भारताचे दीश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं तुमचेय सवे आसूं. विशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेव करता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. बासेलेलो सरवंडार जेजू हो पळय. जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतली आमी सुभागी. सौम्य तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
Chris Prasada Velar, Gayon Gavia, D15, Jesu Maka Tuchi Goros, page 55. D15, page 55. Jesu Maka Tuchi Goro, Suke Somi, So Sheudo, Ucha Vivia, Volbi Switche, Yontra Solo, Bolu Veche, Ucha Vivia, Volbi Switche, Yontra Solo, Bolu Veche, Uche Bogo, Makna Chivi, Na Bol Jesu, Ani Bodvi, Uche Bogo, Makna Chivi, Na Bol Jesu, Ani Bodvi. प्रार्थूया. कोनवाळे बाप्पा, तुझ्या दिव्या जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन आनी काळजाचे भोगतीन तयार जावं हें आमी मागतां क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आज केरांत परबेचे मीस सकाळीं 9:30 वाजता. हे मिसाक फादर मारियो डिसोजा बिस्पाच्या घरांत भावतलो, मुखेल यादनीक आसतलो आनी देवाचें उतर परगडटलो. आज सांजे तावन आमी हो 3 दिसांचो क्रिसमस बाजार घडोवन हाडटा. जायतो वावर, पूण आमी उर्बेन वावर करता. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण, इल्लोसो वेळ काडून आमी येवया. सांजे 6:10 पर्यंत. आज 6 इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें आनी त्या उपरांत आमी कार्यावळीक सुरवात दितल्या. सगल्यांनी वेळ काडून थोडो वेळ येवंक आनीक नातालांचो आनंद एकामेकाक वांटूंक मागता. फाल्यांच्यान लागशिल्ली तयारी सुरू जाता नातालांचे परबेक. पूण फाल्यां आयतार जाल्ल्यान फाल्यां आमी 3रो आयतार आदवेंताचो करतल्या. पूण ना जाल्यार 17वेतान 24 पर्यंत नातालांचे परबेक नोवेन वो लागशिल्ली तयारी पवित्र सभा करता. आमी हे परबेंत बरे भाशेन वांटो घेवया आनी आमचें मन वील कीप आवर मायंड एंड
heart focused on the birth of Jesus. जेजू हाडटा ती कुशालकाय आपणावंक आमी प्रयत्न करुया. आमच्या नातालांची कार्यावळींत तरेतरेची आमी तुमकां सांगताक वेळ सारूंक एकचार आनी सहभागिलीपण बांदून घडोवन हाडिल्ल्यो कार्यावळी आसात. तातूंतूय तुमी भाग घेतले म्हूण आमी रावता आनी आदी फुडेंच दिन वाचता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया G16 तारका ये बेगीन बेगीन पेज 106. G16 पेज 106. Speak to